आज आम्ही गिमोण्या बेगांव गांवांत आसा आणि आज रामचंद्र रघुनाथ संस्थानचे रामनवमीचो उत्सव दर वर्षी प्रमाणे साजरो करीत आसा। त्याचबरोबर काल आमचो 12 रामजल्म सोहळा जालो। त्याच्यानंतर मागीर सोहळ्याच्या सांजचो कार्यक्रम धार्मीक आमचे महाजन आमचे निवडलेले आसा त्यांच्यानी अभिषेक करून त्याच्यानंतर मागीर कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम जाले, रातचे नाटक जाले आणि आज सकाळी पहाटे ब्रह्ममुहूर्ताचे अशे दर आणि ते भरत भेटाचो कार्यक्रम आमची पालखी जी आसा सुहासिनी महिलांनी सगळे पालखी हातून भाग घेवन आपली पालखीच्या रामपंचायतनाची पूजा अर्चा तेंच्यांनी प्रत्येक महिलांनी सुहासिनींनी केल्ली आसा। सगळ्यांक वर्ष पद्धती प्रमाणे करतात ती तशीच आसा प्रथा आमची ह्या गिमोण्या स्थळान। आणि आमी अशे वार्षिक भरत भेटीचो कार्यक्रम 5 प्रदक्षिणा लालखी आणि पालखीचे आसा जो पळय आसा तो आमच्या हांगासर रामप्रभूच्या ह्या प्रांगणान आमचो वर्ष पद्धती प्रमाणे प्रोग्राम चलता। 5 प्रदक्षिणा लालखी पालखीचे हे करून गुलालोत्सव वार्षिक साजरो आमी करता ह्या गिमोणो स्थळान वो व्यवस्थित आज केल्लो आहा। त्याच्यानंतर आमचो प्रार्थना जाल्यानंतर आमचें मूळ स्थान आसा पळय जे 1648 सालां जे पळय थंय स्थापीत जाल्ले मोगलांनी ते आमचे विध्वस्त करून त्याच्यानंतर आमचे 1923 हांगा नवीन मंदिर बांदले श्री चारी समाज गोंयचे आसा पळय तेंच्यांनी आणि त्याच प्रमाणे दर वर्षी हे करता। आणि जे मूळ स्थानाचेर आज आमचे पालखी वचून थंय दीपस्तंभ मूळ दीपस्तंभ आसा थंय पळय तेचेर पालखीचे आमची जे गुलालोत्सवाचे पालखीचे सगळ्या महाजनांनी जे उत्सव रामनवमी उत्सव महाजनांनी आपले आरती केल्या। त्याच्यानंतर मागीर आरती करून प्रदक्षिणा हे करून आणि त्याच प्रमाणे मागीर आमचे गुलाल जो आसा पळय गुरु महाराजाच्या स्थापनेचे थंय घातलो। मूळ स्थानाचेर गुलाल केलो, मूळ दीपस्तंभाचेर गुलाल घातलो आणि ब्राह्मण स्थळ जे पळय आसा आमचे आसा वयर जुन्या मंदिरा कडेन त्या हेचेर गुलाल घालून सगळ्याचे महाजनांनी सगळे व्यवस्थित आज कार्यक्रम पार पडलेलो आसा। आमी प्रभू रामचंद्रान प्रार्थना करता की आमच्या सगळ्या समाजाक चारी समाजाक तो गोंयचो सगळो आणि महाजन ह्या देवस्थानचे आसा तांकां सगळ्यांक देवान सुख शांती समृद्धी आरोग्य ऐश्वर्य दिवचे। जय श्रीराम। रामनवमी उत्सव गोंयान मोठ्या दबाज्यान मनयता तें स्थान म्हणजे पिळगांव गिमोणे। ऐतिहासीक स्थळ हे राम मंदिर। ह्या मंदिरान रामनवमी उत्सव मनयता तेन्ना गोंयचे आमचे समाज बांधव एकठांय येता, तशेंच गोंयचे भायले राम भक्तय ह्या रामनवमी उत्सवाक हांगा हाजीर आसतात। तशेंच पयले दिसा रामनवमी जाल्या उपरांत रामनवमी उपकार पालखी सांस्कृतीक कार्यक्रम हे सगळे जाल्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळी पहाटे प्रभूची पालखी भायर सरता। त्याच्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा झाल्यानंतर लालखीन भरत भेट लालखी आणि पालखी हांची ह्या माध्यमान भरत भेट जाता। हो भरत भेट हो एक कार्यक्रम अनोखो ऐतिहासीक जावन आसा आणि गोंयान हो गुलालोत्सव भरत भेट त्या वखदार गुलालोत्सव एकमेव म्हणजे ह्या गिमोण्या स्थळान जाता, राम मंदिरा कडेन जाता। आज पहाटे म्हणजे रामनवमीच्या दुसरे दिसा हो हांगा आतां उत्सव मनयल्लो गेलो आसा।